Sri Vinesh Borkar. Yes, sir. I would like to take LQ number 1B. 1B. B. Yes, sir. Answer as per copy sheet. Because sir, हो जो माझो प्रश्न आसा तो आयज आमच्या ट्रायबल लोकां खातीर घेता आनी जो आमी पळयता की हो प्रश्न आसा लॉंग टर्म विजन जे ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसा जावं ते ट्रायबल स्किम्स जावं ते ट्रायबल सब प्लॅन बॅकलॉग ऑफ वेकन्सीज एसटी रिजर्वेशन फॉरेस्ट रायट क्लेम्स हे सगळे येता. स्पीकर सर, तुम्ही रक्ताचे ट्रायबल आणि जसे तुमचे रगत सरसरता तसे माझे पण सरसरता. स्पीकर सर, आणि ट्रायबलाचो मेन मुद्दो तो म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. स्पीकर सर, मातसो आमी बॅकग्राऊंड पळोवया. ते तुमकां खूब खबर आसा पण लोकांक कळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हो मुद्दो जो आसा तो 2003 सुरवात जाली आणि कितलेशे आमचे ट्रायबल भाव ह्या जो मुवमेंटान सहभागी जाले हे तुमकां सांगपाची गरज ना. स्पीकर सर, ही लढाई जी आसली ही लढाई फुडें व्हरता आसतना प्रत्येक जाण जो आमचो ट्रायबल भाव तेंच्यांनी फुडाकार घेतलो आणि हे जो हक्क आसा हो मेळचो म्हणून मागले. पण स्पीकर सर, ह्या सरकारान 2012 आमकां फटयले, 2017 फटयले, 2012 स्पीकर सर ऑब्जेक्ट फटयले म्हणू नका तू. 2012 स्पीकर सर तुमकां खबर आसा पयले फावटी जर ट्रायबलाक न्याय केन्ना मेळ्ळो आसत जाल्यार तो 2012 मेळ्ळो. 2022 तुमी स्वता जे आहा ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले पयले फावटी म्हणजे तांकां हक्क जो आशिल्लो पळय तो एक्चुअली ट्रायबलाक त्यांचा रायट त्या ती तू पहिले हांवें तुका ऑब्जेक्ट इतक्याच खातीर केला तुका कितें विचार फटयले म्हणू नका. स्पीकर हेच सरकार आसा 2012 ट्रायबलाक न्याय दिवपी. स्पीकर सर, 2012 बीजेपीचेच सरकार आसा जर ट्रायबलाक गोंयान जर न्याय मेळ्ळा आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक मागीर ताका कितें उलोवपाचें क्लियर आसा की 2012 होच सरकार आसा. स्पीकर सर, 2025 जाली, 2025 पर्यंत हेच चालू आसा. स्पीकर सर, फुडें या 21 जुलय 2023 आमचे बाब आमदार गणेश गांवकारान एक रेझोल्युशन मांडले की 2011 एज पर 2011 जो सेन्सीस आसा ह्या प्रमाणे जो एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचो म्हणून. स्पीकर सर, मागीर हेचेर खूब आमचे सगळ्यांनी उलयले आणि सगळ्यांनी डिसिजन घेतले की हे पास जावचें म्हणून सगळ्यांनी पॉलिटिकल पार्टी. स्पीकर सर, तेजे नंतर जो डिमांड आसा हो तसोच उरलो. मागीर परत जे जो डिमांड आसा ताका लागून एक मोर्चा येयलो एसेंब्लीन 5 फेब्रुवारी 2024 एसेंब्लीचे भायर मोर्चा येयलो अंडर द बॅनर मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटीज इन गोवा. स्पीकर सर, हे जाल्या नंतर सरकाराक मातशी जाग येयली. एलोबरेट करून सांगता तुम्ही एक तुमकां खबर आसा ह्या गजालीचेर. सो हांव मुद्दम एक सांगता तुमकां एक इतलेंच म्हणटा की जेन्ना कॉलिंग एटेन्शन जे आमी सगळ्यांनी मांडले ते कॉलिंग एटेन्शन परत अशें जालें कॉलिंग एटेन्शन परत डिस्कशन जालें आणि त्या टायमार मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें की हे जे रिजर्वेशन जे आसा हे 2027 पर्यंत आमकां मेळटलें. स्पीकर सर, तेजे नंतर जो ट्रायबलाचो आमचो ट्रायबल सगळे आसा तांकां बाबड्यांक रस्त्यार येवचें पडलें. एक्सप्लेन करता हांव प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, स्पेसिफीक प्रश्न विचारता. स्पीकर सर, तशेंच कॅबिनेट युनियन कॅबिनेटाचो एक नोट येयलो बील जाता म्हणून आणि ते नोट आसलो द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हे बिल अजून पेंडिंग आसा, अजून पर्यंत जावना आणि हेजो आमकां आन्सर जेन्ना मेळटा आमी एलक्यूचो आन्सर मागलो तितून अशें आसा द डिसिजन इज अंडर द पीव्यू ऑफ युनियन गव्हर्मेंट म्हटल्यार वयलें इंजीन. आतां स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न आसा जेन्ना बीजेपीचे सगळ्यांनी पेडे वाटले घोशणा केल्यो इलेक्शनाची कॅम्पेन जाली पण अजून पर्यंत जो सीएम आमचो आसा तांचो सामाजीक जो नाते आसा आनी भावनीक नाते आसा म्हाजो क्लियर प्रश्न आसा की हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी इन स्टेट गोवा असेंब्ली सो हे केन्ना पर्यंत जातले हो सिंपल आमचो प्रश्न आसा आणि केन्ना पर्यंत करून काडटले. स्पीकर सर, त्यांनी 2012 विषय काढलो म्हणून मुद्दाम म्हणून हांव सांगता. खरें म्हणजे स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा
ट्रायबल रिझर्वेशन अप्रॉक्सिमेटली 2003 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात असले तेन्ना आमच्या गोंयांत आशिल्ले गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक ट्रायबल हो स्टेटस मेळ्ळो. ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत खरो म्हणजे त्यांचो हक्क आशिल्लो. 2004च्या उपरांत तांकां वेगळे ट्रायबल घोशीत केल्या उपरांत तांच्या खातीर वेगळ्यो सगळ्यो स्कीम आनी योजना ह्यो सगळ्यो लागू करपाक जाय आशिल्ल्यो. बट स्पीकर सर, तुमी ताका विटनेस आसात. गोंयांतले तमाम ट्रायबल लोक हेंच्यांनी आंदोलन ट्रायबल लोकूच न्ही तर ताज्या बरोबर सामाजीक कार्यकर्ते जे तुमच्या बरोबर वावुरताले तांकां कितलेशेच फावटी रस्त्यार येवचे पडले, कितलेशेच फावटी आनी त्या खातीर म्हाका दिसता 2 जाणांच्या प्राणाची आहुती वयची पडली. आनी ते सगळें जाल्या उपरांत मागीर खंय तरी म्हणजे सरकाराक जाग आयली आनी ताज्या उपरांत घोशीत केलें. पण स्पीकर सर, 2012 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयले आणि 2012 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयल्या उपरांत तुम्ही स्वतः ट्रायबल मिनिस्टर झाले आणि ट्रायबल मिनिस्टर झाल्या उपरांत त्यांना जवळपास 22 स्कीम्स म्हणजे स्टेटीच्यो आणि सेंट्रलाच्यो मेळून 22 स्किमी ज्यो आसा ह्यो डिक्लेअर केल्यो. गोंयांतलें सरकार आयजूय आमी सांगता हय आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्याच तत्वाचेर चलता. म्हणून तर सांगे आसतले, केपें आसतले, काणकोण आसतले, धारबांदोडा आसतले आनी इवन दो नॉर्थ गोंयांत आसतले, मया, पिळगांव आनी पाळयेन आसतले. हांगासल्या इवन दो म्हणजे आमी म्हणटा की वेळ्ळी सारकिल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे कॅथलीक ट्रायबल भाव रावता तांच्या पर्यंत हे सरकार पावचे म्हणून हाजो ट्रायबल रीच हो सगळ्या पर्यंत वाडोवपा खातीर सदोतीत आमच्या सरकारान प्रयत्न केलो. स्पीकर सर, तितून हांव डिटेल वचना. म्हणजे हे सगळें सांगता आसतना ह्या स्किमीच्या बरोबर फॉरेस्ट रायट एक्ट ह्यो तुवें काडल्यो. फॉरेस्ट रायट एक्ट क्लेम करपा खातीर 2013-14 सुरवात जाल्यो. जवळपास 10,000 एप्लिकेशन्स येयली आणि ताज्या उपरांत हो लॉंग पेंडींग आसलेलो प्रोसेस 2019 हांवें एक्सपडायट केलो आणि ताज्या उपरांत जवळपास 3,000 लोकांक आतां पर्यंत तेंचे फॉरेस्ट रायट एक्ट इन्क्लुडींग द 70 तेंच्या जे फॉरेस्ट रायट एक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो. आणि आतां उरलेलो प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आतां ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो. स्पीकर सर, आमी ज्यो स्किमीचेर उलयले त्या स्किमीचेर दर फावटी नवीन स्कीम भितर एड ऑन करीत आसता. आत्तां आमी रिसेंटली जी आसा पळय न्ही म्हणजे ट्रायबल भुरग्यांक जेई आनी निटाचे सुद्दां ट्युशना खातीर एक स्कीम लॉन्च केल्या. ती नव्यान स्कीम आसा. हे सगळें करता आसतना स्पीकर सर, आमच्या डबल इंजिनच्या सरकारच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा तशें ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट गोंयांत सुरू. हांव येता पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर येता. कित्याक सांगलें तुका हांवें विजनाचो प्रश्न विचारला, तुवें इतिहास सांगलो, म्हाकाय सांगपाची गरज आसा म्हणून हांवें सांगलें. तो हांवें स्पिडीन सांगला, म्हाका खंयसरूच टायमपास करपाचो ना म्हणून सांगता. कारण तुवें म्हटलें तुवें जे आरोप केला पळय न्ही तो आरोप म्हाका जर खोडून काडटलो आसत जाल्यार सांगपाची गरज आसली म्हणून हांवें हें सांगलेलें आसा. आनी ताकाच लागून स्पीकर सर, ट्रायबल रिसर्च सेंटर जे आसा पळय न्ही हे आमी सांग्यार एस्टाब्लीश केलें जेणे करून पयले फावटी ट्रायबलाच्या बाबतीत वेगवेगळे रिसर्च कल्चरल आसतले, तांचे कुझिन्स आसतले, तांच्या बाकीच्या सगळ्या हाजेर रिसर्च करपाक सुरवात जालो. पयले फावटी कुणबी रिवायवल जो आसा पळय न्ही स्पीकर सर हो आमच्याच सरकारात केलो. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे एड्युकेशनल आसतले, सामाजीक आसतले, कल्चरल आसतले हाजेर रिसर्च आस्पेक्ट सुरू आसा. ट्रायबल म्युझियम फार्मागुडी आमी हांगासर करपाक घेतला, तोय बी आता तिके कंप्लीट जातलो. उरलो प्रश्न रिजर्वेशनाचो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवप ही शेवटची मागणी एकूच जी आसा ती पेंडींग उरलेली. ह्याच हावजान बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी तो ठराव हाडलो आणि ह्या हावजांतल्या सगळ्या मेंबरांनी इन्क्लुडींग अपोजिशन, कारण खंयचोय ठराव आणि पास करतलो जर आसत जाल्यार अपोजिशनाची तितकीच गरज आसता आणि तशेंच त्या अपोजिशनांनी सपोर्ट केलो. हांवें ना म्हणूंक ना, अपोजिशनांनी सपोर्ट केलो सगळ्या जाणांनी, कारण सगळ्या जाणांक ट्रायबलाच्या प्रती तितको प्रेम आसा. सगळ्या जाणांनी पास केलो. एकदा न्ही 2दा रेजोल्युशन पास जालें. स्पीकर सर, हे 2दा रेजोल्युशन पास जाल्या उपरांत ते आमी केंद्रातूय धाडले. केंद्रात हाजेर म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचे हाजेर रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर हांव आसतलो किंवा तुमी आसतले किंवा देन ट्रायबल मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हे स्वता म्हाज्या बरोबर आशिल्ले. आमी ते होम मिनिस्टराकूय दिले आणि ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रांतले तांकांय दिले. स्पीकर सर, हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव हे ट्रायबल रिजर्वेशन बील जे आसा पळय न्ही हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले कदाचित विरोधकाक कळोंक ना आसतलें कसलें बील येता काय म्हणून. स्पीकर सर, नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आणि ट्रायबल बील जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारकें खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जालें ना. स्पीकर सर, त्या खातीर बील पास करप
हे खरे म्हणजे सरकार पक्षा बरोबर विरोधकाचो तितकोच सपोर्ट आसता वो गरजेचो आसता. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जालें आणि परत इंट्रोड्यूस जाता असताना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो, काँग्रेसीन विरोध प्रोटेस्ट चलतालो त्या वेळार भाषण पहिल्या संबंध देशभरातल्या लोकांना पडला एक मिनिट सुद्धा सर आता एक हांव करेक्ट आता हेज्या होणे बिल पास करपा जाय जाल्यार ऑपोजिशना भायर घालून पासून पास केले कित्याक केला तेमी स्पीकर सर हाऊजूच चलोवंक दिवंक ना हाऊजच्या पास जाले हे तेच दिसा जाता एक एकदा आणि दोनदा झाली प्रोटेस्टिंगा चलता बिहाराचेर अबाउट दॅट रोल तेन्ना हटाय ओडिया हटाय नाकमो हटाय बिल आहे पयलू कितलीशी पास जाले जेन्ना विरोधक नासतना विरोधक आणि जर हाऊस बंद जाले प्रेसिडेंट ऑर्डर हाडपा जाताले कॉन्स्टिट्युशनल क्लियर कट आन्सर जाय की केन्नापर्यंत जातले. स्पीकर सर हांव परतूय सांगता आम्ही आमच्या केंद्रीय नेत्यांक रिक्वेस्ट केल्ली आसा जाता तितके बेगीन हे बिल पास करचे. आमचे तर म्हणणे आसले की 27 रिझर्वेशन लागू करचे पण आता आम्ही परतूय रिक्वेस्ट केला की परतूय बी हे बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस करून पास करचे आणि जाता तितके बेगीन जे रिझर्वेशन अमेंडमेंट पासून हाडून पास करून जाता काश्मीराक केल्ले आसा घेवचो स्पीकर सर हेजो उत्तर आमकां सारको मेळना कित्याक तुमकां खबर आसा स्पीकर सर आता 2027 जातले ना हेची सेन्सीस जावपाची गरज आसा हे केन्ना जातले ते अजून पर्यंत म्हाका उत्तर मेळना स्पीकर सर सो स्पीकर सर हांवें तुका सांगलें दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर राज्यसभेन लोकसभेन बिल पास जाल्या उपरांत हे जावपाक शकता त्या खातीर विरोधकांकूय सांग त्या बिलाक सपोर्ट करात म्हणून. विरोधकांनी सपोर्ट केला म्हणून बिल वयर पावला न्हू विरोधकांनी सपोर्ट करून दिल्ली जेन्ना घायल्ले सपोर्ट आमचो खासदार कॅप्टन विराट उलयला सपोर्ट आहे बिलाचेर स्पीकर सर राज्यसभेत पास जावपाक जाय म्हणून सांगात बिल लोकसभेत राज्यसभे वयता लोकसभेन पास केला सो मुखेलमंत्री बाब जेन्ना बिहाराचे चलता त्या बुड्यांक आयला एक दीस बिहाराच्या विशयाचा दोनदा त्याच्या विरोध झाला. स्पीकर सर हे सगळे दोन्ही दीस सेम इशू जाल्लो एज्युटेशन आहा थिंगा बिहाराचे रिव्हिजन माझे सोबयता एक लोकशाहीचेर व्हडलो परिणाम जावंक शकता ताजेर तांचे कंटिन्युअस प्रोटेस्ट चालू आहा सो दोनूय दीस अनफॉर्च्युनेटली आयला ते कितें करूया. लोकसभेन उलयला आमगेलो दक्षिण गोंयचो खासदार सर गेली ट्रायबलाक स्टेटस मेळोन जवळपास 24 वर्सां जाली. फाटले 2014 पर्यंत हांचेच सरकार असलें तेन्ना हांगा न्याय दिवंक ना तेन्ना ट्रायबलांक रिजर्वेशन दिवंक ना. ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंयचे दितले रे तुम्ही हांगा जे ट्रायबलांक न्याय
सारखं उत्तर मेळना हांव दुसरे हेचेर वयता स्पीकर सर जो दुसरो प्रश्न आसा आता लॉंग टर्म विजन जो आसा जो ट्रायबल लॉंग टर्म विजन आसा तितून स्पीकर सर जो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ट्रायबल्स आसा आनी एम्प्लॉयमेंट फॉर गव्हर्मेंट सर्विसीस हे आसा स्पीकर सर आमकां जे उत्तर गावला एज पर एलक्यू तो असो आसा की जी एसटी रिजर्वेशन आसा खुबशी एसटी रिजर्वेशन जॉब्सा खातीर आसा ते 852 पेंडिंग आसा आनी तितून स्पीकर सर कितले बॅकलॉग आसा ते थोडे डिपार्टमेंटाचे नांव घेता PWD 84 आसा कमर्शियल टॅक्स 32 आसा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन 26 आसा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 99 आसा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 20 आसा स्पीकर सर हे सगळे पोर्टफोलियोज आमच्या ट्रायबल मिनिस्टराक लागता आनी ट्रायबल मिनिस्टर आनी CM एकूच आसा आनी हे कित्याक लागून पेंडिंग उरला कारण कितें आसा कारण जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा बीजेपीच्या DNA ट्रायबल DNA आसा म्हणून सो ऑल हे कित्याक पेंडिंग उरला हेजो प्रश्न म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आन्सर करपाची गरज आसा की बॅकलॉग आनी केन्ना पर्यंत हे बॅकलॉग जे आसा ते क्लियर जातले स्पीकर सर बॅकलॉग जे आसा ते दोन तरेन आसा एक जे नवीन पोस्ट क्रिएट जाल्या तितूनय बॅकलॉग आसा दुसरी गजाल स्पीकर सर जे प्रमोशन्स काही ड्यू आशिल्ले तितूनय बॅकलॉग आशिल्लो स्पीकर सर आमी प्रमोशनाचो बॅकलॉग ऑलरेडी भरपाक घेतला म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर प्रमोशनाचो बॅकलॉग सगळ्या डिपार्टमेंटाचो नॉट ओन्ली त्यांनी नांवां घेतला त्यात न्हू तर उरलेल्या सगळ्या स्पीकर सर आमी एकदा रिलॅक्सेशन जे आसा ते प्रमोशनल पोस्ट भरपा खातीर 5-5 वर्सां सुद्दां रिलॅक्सेशनां दिल्ली आसा 5-5 वर्सां म्हाका याद आसा PWDतली ट्रायबल भावांचे प्रमोशन्स करपा खातीर JE to AE जवळपास 7 वर्सांचे रिलॅक्सेशन दिवन ताका JE to AE केल्या जितके रिलॅक्सेशन नासतना सुद्दां हांवें तुका फक्त PWD डिपार्टमेंटाचें उदाहरण सांगलें पण खूब कडेन सर्टन इयर्स ऑफ सर्वीस कंप्लीट जाल्या शिवाय ते रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळना म्हणून काही पोस्ट वेकंटा पण नवीन पोस्ट जे आसा हे सगळे भरपाक ह्या डिपार्टमेंटांतले ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शना कडेन गेल्या आनी स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन नवीन पोस्ट जितके आसा तितके जे आसा हे बॅकलॉग सगळो भरतले हेजें हांव ताका आश्वासन दिता स्पीकर सर 852 हे पोस्ट पेंडिंग उरले आनी हो तुमचो विजन डॉक्युमेंट जो ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीर आसा तितून ST रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनूय आसा आनी हे पोस्टांचे आसा टायमली इम्प्लिमेंटेशन आता हांव मुद्दम टेबल करता कित्याक हांव सांगिना हे तुमीच सांगता की 2025 पासून ST रिजर्वेशन तुमी दितले म्हणून हो तुमचो विजन डॉक्युमेंट हो बीजेपीन आउट केल्लो आनी तुमच्या सरकाराच्या वेबसायटीचेर ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर आसा येस मुद्दम टेबल करता आनी जशें ट्रायबल रिजर्वेशन एट अ पंचायत लेवल ट्रायबल रिजर्वेशन एट अ जिल्हा पंचायत लेवल हे ऑलरेडी आमच्याच सरकारान दिला स्पीकर सर हाका जे रिजर्वेशन जाय आशिल्ले स्टेट लेवल आसा स्पीकर सर म्हणून सांगता हांवें पंचायतींनी आसतले जिल्हा पंचायती आसतले म्युनिसिपालिटीज आसतले हांगा ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाचे जे 12% आसा ते रिजर्वेशन आमच्याच सरकारान दिला स्पीकर फक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द स्टेट असेंब्ली हो सब्जेक्ट हो सेंट्रलाचो आसा ते आमी रेझोल्युशन घेवन पास केला ते ताका हांवें ऑलरेडी सांगले स्पीकर सर तुम्ही जे विजन डॉक्युमेंटान घातला ते ताणें सांगला 2025 पर्यंत घातले म्हणून सांगला आता 2027 जाला ते पासून जातले ना तो प्रश्न आसा स्पीकर सर माझं लास्ट सप्लिमेंटरी स्पीकर सर आम्ही पळयता जे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फंड्स आसा ट्रायबल सबप्लॅन फंड्स जो आसा तो ट्रायबल एरियाज जो आसा ते डेव्हलप करपाक लागून आसा डिपार्टमेंट वायज हो फंड सगळ्यांक एलोकेशन आसा स्पीकर सर आमी एक एलक्यू रिप्लाय पळयलो तितून 24-25 जो फंड उरलेलो आसा तो थोडे डिपार्टमेंटान घेता डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर 69.01 crores डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर 2.96 crores डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट 5.06 crores WRD 9.91 crores स्पोर्ट्स 3.39 crores आणि सेंट्रलाचो जो ट्रायबल वेलफेअर जो फंड आसा तो युटिलायज आसा तो 24-25 8.59 crores स्पीकर सर आता हे जो फंड आसा हो जो डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रायबल एरियाज आसा हेका लागून यूज करपाचो आता आमच्या मतदारसंघानूय खुबशे ट्रायबल भाव आसा मात हो फंड अनयुटिलायज अशे कितलेशे आनी डिपार्टमेंट आसा तेजी नांव घेयना पण हो फंड प्रत्येक वेळा अनयुटिलायज उरता आमी पळयता की जे ऑफिसर आसा ह्या डिपार्टमेंटान थोड्या ऑफिसरांक खबर पासून ना की हो फंड आसा म्हणून आनी हो फंड यूज करपाक जाता म्हणून ह्याच्या बाबतींत प्रत्येक वेळा आमी एवरी टायम आमी सांगता डिपार्टमेंटाक की हो फंड यूज करा हो फंड घाला प्रत्येक कडेन जो विलेज वायज नोटिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे हो फंड त्या एरियान यूज करूंक मेळटा बट आयज अशें दिसून येता स्पीकर सर जो मुखेल डिपार्टमेंट आसा तो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट थंय 69 crores पेंडिंग उरलेलो आसा स्पीकर सर आयज मुखेलमंत्र्यान आमकां उत्तर दिवपाची गरज आसा कारण कितें आसा कित्याक ट्रायबलाचें समज काम करता
ट्रायबलाक लागून आमी फुल सपोर्ट करता म्हणटा नाल्यार हे कित्याक लागून पेंडिंग उरलें Yes. हे कित्याक उरलें कित्याक आयज हो सरकार जो आसा हो ट्रायबल विरोधी सरकार जाल्लो आसा कित्याक प्रत्येक कडेन स्पीकर सर हे सरकार जे आसा ट्रायबला खातीर पूर्णपणे काम करता म्हणून सांगता. ट्रायबल भाव आसा टायमली एज्युकेशन स्पीकर सर हे सरकार पूर्णतः ट्रायबला खातीर काम करता म्हणूनच ट्रायबल रिसर्च सेंटर हांगासर एस्टाब्लिश करूंक शकले ट्रायबल म्युझियम जो आसा पळय तो एस्टाब्लिश करपाक शकले अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट ट्रायबला खातीर सातत्यान हाडले आमी. स्पीकर सर काही डिपार्टमेंटात जो एक्सपेन्सीस बुक करता आसतना तो एक्चुअली ट्रायबलात काम करता बट तो एक्सपेन्सीस जो तो ट्रायबलाच्या अंडर बुक करिना. फॉर एक्झाम्पल डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटाच्या जर शिरोडा सारकिल्ल्या ट्रायबल वार्डात ते काम करता आसत जाल्यार ते बुक करतना केन्ना केन्ना जनरल हितूर करता. स्पीकर सर उरलें तरी फक्त ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो जो तुमकां खबर आसा स्पीकर सर ट्रायबल एरिया करूंक जाय आयज कितें जाता जनरल सीएमान जे सांगलें सारकें हे जनरल यूज करता जनरल यूज करूंक जायना ते ट्रायबल एरियानूच यूज करपाक जाय ते पर्टिक्युलर ट्रायबल एरिया बेनिफिट तशें न्ही जो जनरल फ्रंट ट्रायबल भागांत वापरता पण स्पीकर सर हो जो अनयुटिलायज स्पीकर सर तुम्ही एक ट्रायबल आणि आमकां खूब रिस्पेक्ट आसा आमच्या एरियान खुबशे आमचे ट्रायबल भाव आसा तांकां पर्टिक्युलरली ते एरियान हो यूज जावपाक जाय स्पीकर सर आमी एवरी टायम म्हणटा की हो फंड आसतना यूज कित्याक जायना हो म्हाजो प्रश्न आसा इतलो फंड समज दवरिला हो फंड यूज करपाक न्हू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो येता तोय यूज जायना. स्पीकर सर तेका त्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो विषय काढलो म्हणून सांगता हांव ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंतर्गत आमची जी कामां जाल्या पयलीं विच इज 82% ऑफ द फंड्स इज युटिलायज्ड इन द स्टेट हायेस्ट इन द कंट्री जाय जाल्यार तूं काडून पळय हांव सांगता तुका काडून पळय. स्पीकर जे करेक्ट कोता अरे हांव सांगता तुका विचारपाक जाय ते. स्पीकर सर हांव ताका परत एकदा सांगता आमची आता फॉर एक्झाम्पल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक्चुअली ट्रायबलात काम करता बट ते बुक करिना ट्रायबलाच्या अंडर ते जनरल हितूंतल्यान तो फंड्स घालता म्हणून हो फंड जो आहा पळय केन्ना केन्ना अनयुटिलायज दिसता. हांवें ऑलरेडी आमी फाटले फावटी बजेट करतना सांगला प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो जो 12% ऑफ यूज त्या ट्रायबल फॉर एक्झाम्पल काणकोणान काम करता आसतना सांग्यार काम करता आसतना खरें तेंच्यांनी तो बुक करपाक जाय ट्रायबल हेच्या अंतर्गत पण ते बुक करिना म्हणून केन्ना केन्ना असो दिसता. ना हांव सांगता की ह्या ऑफिसरांक खबरूच ना स्पीकर सर हांव पर्सनली मेळ्ळा थोड्या ऑफिसरांक खबर आसता तांकां सांगचें पडटा हे मुखेलमंत्र्याक वचून मेळ्ळा इम्प्लिमेंटेशन स्पीकर सर हो सारको सर इम्प्लिमेंटेशन जाल्लो नाल्यार आयज तुम्ही पळयता चल कितलेशे एरिया ट्रायबल एरिया आसा आयज बॅकवर्ड आसा खुबशी कामां जावपाची गरज आसा ती कामां करपाक लागून हो फंड दिल्लो आसा हो फंड कित्याक लागून इम्प्लिमेंटेशन मुखेलमंत्र्याक दिवपाची गरज आसा की आपूण करून घेतलो जबाबदारी घेवपाची गरज आसा पयले प्लीज ही जबाबदारी आमचे ट्रायबल भाव भयणांक लागून घेवपाची गरज आसा की आपूण हे करून घेतलो आनी हो जो फंड आसा तो टायमली युटिलायझेशन करून घेतलो. एक मिनिट स्पीकर सर कल्ला काजू पट्टो म्हणटा थंयसर 60 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी 7 कोटी रुपया मोडून सांग्यार आमी रोड केल्लो पीडब्ल्यूडी पयले फावटी. अशा पद्दतीन सोदून काडून कितलेशे अशे रोड दाखयता कितलेशे एरिया स्पीकर सर ट्रायबल सब प्लॅन आता जो मुखेलमंत्र्यान म्हणलो की 80% मोडला म्हणून ट्रायबल सब प्लॅन म्हजे कडेन फिगर आहा हॅज नेवर क्रॉस्ड 5.2%. ट्रायबल सब प्लॅन एक मिनिट when it should be 10.23%. वो नोटिफाईड आहा 10.23% ट्रायबल सब प्लॅन मोडून जावंक जाय गोंयाक केन्नाच 5.2% क्रॉस जावंक ना. एक मिनिट स्पीकर सर हांव उलयतां मागीर ताचें उत्तर दिवं. रोस्टर मेंटेनन्स म्हणटा तें मॅनिप्युलेट जाता. स्पीकर सर आज मेरेन गोंयच्या सरकारान ट्रायबल शेड्युल्ड एरियाज ह्यो नोटिफाय करपाचो कसलोच एफर्ट घेवंक ना. हाजो प्रॉब्लेम कित्याक जाता ट्रायबल सबप्लॅनान प्रॉब्लेम कित्याक जाता कित्याक ह्यो शेड्युल्ड एरियाज म्हणटा त्यो नोटिफाय करपाक जाय त्यो तांणी करूंक ना. आनी स्पीकर सर हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनान बी हांव वचना हांव फक्त वता एक इशू आत्ता मुखेलमंत्र्यान म्हणलें पीडब्ल्यूडी खातीर आमी प्रमोशना खातीर इवन वेव करून आमी हें दिलें म्हणून केलें म्हणून प्रमोशन. स्पीकर सर एसटी
PI ऑफिसर आहा पुलीस इन्स्पेक्टर STचे ते DYSP जावपाची त्यांची फायल पेंडिंग आहा कित्याक पेंडिंग आहा विजिलन्स क्लिअरन्साक ती अजून मेरेन जायत तपासूच जायना आणि STचे ऑफिसर आहा ते म्हणतात की आमकां आमचेर अन्याय जाता ते मूळ गोंयकार आता हे सगळं हांव विचारतना हाजेर ताणें आन्सर दिवचें पूण एक हांव याद करून दिता म्हणजे मातशें तुमकां दुखतलें थोडे दीस पयलीं एक फॉर्मर मिनिस्टरान सांगलें की ट्रायबल डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्टरान फायल पास करपाक पयशे खावोवचे पडटा म्हणून आनी ताजे मागीर ते मंत्र्याक काडलो स्पीकर सर हांव स्पश्ट सांगता स्पीकर सर शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करू ना ह्या मान्य करता फक्त गोयात शेड्यूल एरिया त्यो आम्ही त्यो फक्त काही टेक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करता स्पीकर सर आम्ही ट्रायबल वेलफेअराचो जो आमचो कंप्लिटली सिटीजन चार्टर जो आसा ह्या सिटीजन चार्टराचेर A to Z जितक्यो स्किमी आम्ही ट्रायबला खातीर इम्प्लिमेंट करता त्यो सगळ्यो आसा म्हाका दिसता की तू तुझ्या मतदारसंघात ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो कितल्यो अजूनही धाडल्या पळय न्ही त्यो म्हाका सांग तितक्यो हांव करून दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आसा. बरं झालं आणि तशेंच म्हाका एक स्पीकर सर म्हाका एकूच एश्युरन्स जाय एकूच एश्युरन्स जाय की ह्यो ज्यो हे आसा ट्रायबल सबप्लॅन आसा तेज्या अंडर फंड्स जो आसा तो टायमली एलोकेशन करतो आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दितलो होच एश्युरन्स दिवचो. स्पीकर सर हालींच आम्ही एक वर्कशॉप जो आहा पळय न्ही ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत फायनान्स डिपार्टमेंटाक आपयले आणि मेजर आमची जी कन्स्ट्रक्शना डिपार्टमेंट आहा PWD WRD DDW आणि हे सगळे त्या सगळ्या जाणांक ट्रेनिंगूय दिला आणि त्यांच्यानी म्हणजे 10.5% या 11% अप्रॉक्सिमेटली वो फंड कशा पद्धतीत युटिलायज करपाचो आणि बुक करपाचो बजेटात तो तांकां ऑलरेडी ट्रेनिंग दिला तो आम्ही 100% युटिलायज करतले. स्पीकर आनी एक इश्यू एट्रॉसिटीज ज्यो आहा एट्रॉसिटीज ट्रायबल एट्रॉसिटीज जो आपल्या जातीचेर तांकां गाळ मारता ताजे तुझे गोवा स्टेट कमिशन फॉर ST म्हणते काय करीना आपलो कमिशनान वचपाक लागले हांगा न्याय मेळना म्हणून दिल्ली वतात हे सारखे हे कमिशन कितें करता एक्टिविस्टांनी कंप्लेन घाल्ली आहा काल ताणें बालिश म्हणून काडला ताजेर मेन केस ही आशिल्ली ताजी जातीचेर ताका गाळ मारली ताणें कंप्लेन केली हांगा काय जालना तो नॅशनल कमिशनान गेलो सो कित्याक करचें पडटा तुम्ही तर ग्रामोदय अंत्योदय सर कमिशन आम्ही अपॉइंट केल्ले आसा कमिशन आपले काम इंडिपेंडेंटली पळयता सरकार इंटरफियरन्स करीना इंटरफियरन्स न्ही हांगा न्याय मेळना म्हणून लोक नॅशनल कमिशनान वता कमिशनाच्या कामान सरकार इंटरफियरन्स करीना तूं हस्तक्षेप करूंक जाय जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना म्हणटलो तो आम्ही हस्तक्षेप भेटले सगळे हिंग सांगिल्लें सारकें आम विजन उलयताय ट्रायबलाचो आणि विजन उलयता आसतना पयलीं सद्या हे कॅबिनेट जे सरकाराले तितू ट्रायबल रिप्रेझेंटेशन उलयता आसतना आज तारखेर ना सो नंबर 1 पयले फेलियर तुम्ही पयले बॉलाचेर तुम्ही बोल्ड कित्याक एक कॅबिनेटा पयस तुगे रिप्रेझेंटेशन बिफोर कमिंग हियर वी डू नॉट हॅव अ ट्रायबल रिप्रेझेंटेशन सरकाराच्या उच्च पदाचेर बसलेले कळपाक जाय आज स्पीकर सर ट्रायबलाचे जेन्ना उलयता तेन्ना दुखपाचेपणा कित्याक तुमी सरकार हो दुखयता ट्रायबलांक आणि हांव सांगत ते आज सगळे उलयले ट्रायबल भवन रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हाऊसिंग स्कीम प्रश्न विचारते हे सगळे ट्रायबलाचे पेंडिंग दवरलो आहा स्पेसिफिक विचार गोवा ट्रायबल विजन Is this Goa tribal vision a mysterious scam in Goa? हे सरकारान आन्सर ते न्हू जाल्यार सगळ्यो गोष्टी कित्या पेंडिंग आहा स्पेसिफिक मातशें राव तुका आज एक मिनिट अरे ताका सांगता पयलीं कॅबिनेटा रिप्रेझेंटेशन ना कॅबिनेटा रिप्रेझेंटेशन ना सांगपान कितें रिप्रेझेंटेशन ना सर मातशें मुखेलमंत्री आज तुगेलो सिल्वर डे 25 पोर्टफोलियो हिस्ट्रीन पहली बार हो रहा है आज रातभर मुळे आज चाय पाचो डिस्कशन आन्सर दिला की लॉंग टर्म विजनाचो की 2000 तुगे आन्सर केला की जे फॉरेस्ट राईट क्लेम आहे 10,346 टोटल ऍप्लिकेशन आणि
3000 जाल्ले तुगे आन्सरा प्रमाणे 2398 जाले आणि रिझन फॉर पेंडन्सी जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर monsoon, wild bushes, wild leeches. This seems like a bureaucratic farce. आता ये SC प्लॅनाचो ही तुमगेलो 12 कोटी रुपया that was allocated. Not a single rupee you all were able to. It is already documented. SC schedules का सब प्लॅन आला तेही 12 कोटी धाडे. तू पण 80% फिगर हुई ते आम्ही आता उलयतले आज डिमांड्साचे whenever the demands come tomorrow. Because you specifically ये 100,900 केस कित्याक last 2 years I have asked you when will this forest right claims how many more years will it take for this you to settle this case? Yes, बसून घे. ठीक आहे सर तो जे सांगता असताना परत ते काही कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव की फॉरेस्ट रायट ऍक्ट 2006 जो 2007 पास जाल्लो ताका पयले फावटी फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंडर सनती दिवपाचें काम हे माझ्या सरकारान 2019 सुरवात केला 70 आतापर्यंत ज्यो आहा पळय न्ही त्यो एप्रूव केसीस जवळपास 614 दिल्यो काणकोणां 495 दिल्यो केप्यान 231 दिल्यो सांग्यार 265 दिल्यो धारबांदोडा 728 दिल्यो फोंड्या 65 दिल्यो 2398 केसीस आमी क्लियर केल्यो स्पीकर सर हांगा 3000 म्हणून काय आनी हांवें सांगिल्ले म्हणटी 2000 जाल्यो ती पयली 3000 केल्यो ताका 6909 ज्यो पेंडींग दाखयता पळय न्ही तितूंतले जवळपास 1000 केसीस सुमार रिजेक्टेड केसीसान आसात इट इज 1319 ह्यो ज्यो तेज्यो पेंडींग केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो केसीस ह्या फायनान्शियल इयर पर्यंत reason for pendency because a reason for pendency पड़े I think like monsoon wild bushes wild leeches this is more a bureaucratic farce speaker sir excuses are only speaker sir reason for pendency जे आपले फॅमिली आणि लीगल डिस्प्यूटी आसा फॅमिलीच्या भितर असलेले लीगल डिस्प्यूटी आसात स्पीकर सर नॉन कॉपरेशन फ्रॉम द क्लेमंट ते बी जे आपण 5900 लेवलाचेर ग्रामसभा आफोवची पडटाली त्या ग्रामसभेक लोक येनासले साग्यार विचार ताका त्या लोकांक मुद्दामून आफोवचे पडटाले आमकां की कमींग फायनान्शियल इयर सोंपच्या पयलीं म्हणजे मार्च 2026 जावच्या पयलीं ह्यो केसीस क्लियर आमचो प्रयत्न आहा 19 डिसेंबर पर्यंत पण चुकून कितें उरल्यो आसत जाल्यार 31 मार्च 2026 पर्यंत आमी सोंपयता Implement